फोंडे केरीची ग्रामसभा बसका आयतारा जाली। बसकेत पंचायतीन 7 विजनां पुराय करपाचें थारायलां म्हूण ग्रामस्थांक सांगलें। मात पयल्या विजनाचेर मातसो बोवाळ जालो। उदकाची समस्या पयली सोडयात आनी मागीर सांगात म्हूण ग्रामस्थ उलयले। 5 वर्सां भितर 7 विजनां पुराय करपाचें पंचायतीन लोकांक उतर दिलां। फोंडेच्यान आरडेक्सको खातीर महेंद्र गांवकर। उगड्यार कोणी सन्नास करप ना। पयलें विजन फर्स्ट विजन आमच्या पंचायतीचें उगड्यार कोणीच करप ना। आमकां खबर वयल्यान वाळ सुद्दां सगळ्यांक उदय सगळे प्रश्न आयले वयल्यानसून सुदारता। पूण जो पर्यंत त्या मनशाक आमी टॉयलेट सॉल्व करिना तो पर्यंत तो खंय तर वचो न्ही। तेजी वेवस्था पयलीं करपाचें आमी पंचायत म्हणून किंवा आमच्या ऑफिसान म्हणून तेजी पयलीं वेवस्था करपाचें मागीरूच तो बंद जातलो। पयलें विजन ताका सन्नास दिवपाचो हें पयलें विजन आसा। आनी आमी 100% ओपन डेफिनेशन एका वर्सा भितर करचें। आमचे ऑफिसर आसतले खंयच्या डिपार्टमेंटाक करपाचें ती जबाबदारी सगळ्या ऑफिसराची आमच्या पंचायतीत तुमचे ऑलरेडीचे। हें पयलें विजन आमचें सगळ्यांचें। आमच्या हांगसर बसता म्हणून म्हाजें विजन न्ही तें आमी सगळो गांव म्हणून हें विजन करता। एकटो मनीस तर असो मेळ्ळो आमकां जाल्यार तें आमचें आमी जें विजन मांडलां तें आमी सक्सेसफूल जावचें ना। म्हणून 100% आमकां आनी आमी कश्ट करून करुया। ही 7 जी विजन आसा तितून बदल करपाक खातीर पूण हें आमी काडलें ना सांग हें जावपाक जाय। आमी सबंद त्या व्हाळांत तर एकटोय व्हाळांत बसलो ना हितून नाजाल्यार आमकां कितकें बरें उदक मेळटलें लक्षांत दवरात तुमी। बरें पैकी उदक मेळटलें आमकां भायलें तें घाणेरटें उदक हाडपाक गरजूच ना। तें आमी तें प्रिफर करिना। उदक बरें जाय वयल्यान खंयच्यान तरी झरो सुरू जाता आनी लास्ट बरें तुमी अशें कितें आस्पादन दिता की जशें की हो चंद्र काडून ह्या हातीन उजव्या हातीन आनी सूर्य काडून दाव्या हातीन दिता तुमी हें कितें चल्लां? अशें आसता की तशें जाल्यार ही आतां पयलींची ग्रामसभा आनी एक ग्रामसभा ग्रामसभा आनी ती ग्रामसभा म्हाका सांगपाची गरज ना। म्हाका म्हणपाचें तुमी सगळें जालें उदकाचें कितें जालें तें तुमी सांगलें। उदकाचें काय सांगले तुमी 2 म्हयन्यांनी उदक हाडटले कशें हाडटले खंय हाडटले 2 वर्सांनी सांगला मरे 2 वर्सांनी 2 वर्सांनी भरपाचें आमी 2 वर्सां भरपाक तुमी संडास बांदून दिता म्हणटा। संडासाक उदक संडास हात धुवपाक उदक मेळना जाल्यार कसो संडास बांदता तुमी? अरे बाबा संडास बांदता म्हणटाले उदक जाय नाका। उदकाचो प्रश्न हो सगळ्यात पयलीं उदक पिवपाक जर ना जाल्यार बाकीच्यो तुमी स्किमीच्यो करता की सगळ्यो झिरो। जी फिक्स डेपॉझिट दवरला ते 10 वर्सांनी 20,000 मागीर त्या मनशाक परत आमी दितात। सिवियर डिसेबिलिटी 100% सर्टिफिकेट आसूं जाय डिसेबल जाल्यारूच ही स्कीम मेळटा। फुडली स्कीम आसा ती डिसेबल मनीस जो एक बारीक धंदो कितें जर करूं सोदता जाल्यार 15,000 पर्यंत आमी ताका आर्थीक सहाय दितात। हातूंतले 25% म्हणल्यार 3,750 रुपया आमी सबसिडी दितात आनी उरिल्ले 11,250 रुपया आमी लोन दितात जो 10 वर्सांनी ताणें फारीक करपाचो वर्सा 750 रुपया भरून। आनी तातूंत 3च कॅटेगरी आसा सद्याक एक मोबायल रिपेरींग शॉप कंप्युटर टायपिंग शॉप आनी सायकल रिपेरींग अश्यो 3च धंदे करपाक मेळटा तांकां डिसेबलांक। ताजी फुडली स्कीम म्हणटा ती डिसेबल मनशा कडेन अपंग व्यक्ती कडेन कोणें जर लग्न करत जाल्यार 50,000 आमी डिपार्टमेंट तांकां दितात 1 टायम।